प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो पयलो आविस्वोड वोड 43 ते 51 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 43 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या दिसा जेजून गालिलेयाक वचूंक येवजिली. तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. फिलीप बेतसायदेचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हे त्याच नोकरांतले आसले. फिलिपाक नतानिएल मेळ्ळो आनी ताणें आका म्हणलें, मोइसेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नतानिएलान ताका म्हणलें, नाजारेतांतले कितेंय तरी बरें येवंक शकता. फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. आपणाशी येतो नतानिएलाक पळोवन जेजून ताचे विशीं म्हळें, पळयात, कसलेंच भासकोळपण नासतलो खरो इस्रायेलकार हो. नतानिएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपा, तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नतानिएलान ताका परतीपान केलो, राबी, म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तो तूं, इस्रायेलाचो राजा तो तूं. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं वावड करताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो. आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाच्या ताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां, आमी पळयता की जेजू फिलिपाक आनी नाथानिएलाक आपयता. आनी फिलिपाक आपोवचे पयलीं कितें घडटा? जेजू पयलो आंद्रेक आनी पेद्रूक मेवता. पयलो आंद्रेक मेवता, तेजे उपरांत पेद्रूक मेवता. कित्याक आंद्रे आपल्या भावा कडेन वेता आनी ताका सांगता आमी क्रिस्ताक मेळ्ळ्या म्हणून. आनी आतां जेन्ना आंद्रे आनी पेद्रू जेजूक वळखतात, तांकां आतां वळख मेवली जेजूची. अशें घडटा की फिलिपाकूय सांगलां काय. फिलिपाकूय कळटा की जेजू जावन आसा क्रिस्त म्हणून. जेन्ना जेजू फिलिपाक आपयता, आतां फिलीप कितें करता? फिलीप वेता आनी नाथानिएलाक मेळटा. नाथानिएलाक कसो वळखता तें आमी नकळो, पूण तांची इश्टागोट आसली, ते एकामेकाक वळखताले तें मागीर दिसता आमकां. पूण जेन्ना फिलीप नाथानिएला कडेन वेता आनी नाथानिएलाक सांगता आमकां वो मेसाया हो क्रिस्त मेळ्ळा म्हणून, मोइसेसाच्या सुमोर्तीन आनी प्रवाद्या पुस्तकान जाशी खबर आसा तो क्रिस्त जेजू नाजरेताचो तो आमकां मेळ्ळा. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, नाथानिएल सोत मानिना. नाथानिएलाक आजून जेजू मेळोंक ना. फकत जेजू तांकां मेळ्ळा म्हणून वो फिलीप नाथानिएलाक सांगता. पूण आजून जेजू नाथानिएलाक मेळोंक ना. आनी कितें घडटा? जेन्ना फिलीप नाथानिएलाक सांगता, नाथानिएल कितें म्हणटा? नाजरेंतलें कितेंय बरें येवंक शकता? म्हणजे तूं म्हाका सांगताय वो जेजू वो क्रिस्त वो जो मेसाया येवपाचो आसा तो नाजरेत गांवांतलो येतलो, तिचोच कितें बरें घडटा? आनी भाव भयणीनो, थोड्या वेळान जेजू येता आनी नाथानिएलाक मेळटा आनी ताका सांगता, बाबा म्हणटा, तुका हांवें फिलीप आपोवचे पयलीं एका अंजिराच्या झाडा कडेन झाडा सकला हांवें तुका पळयलो. आनी त्या वेळार
नाताल्यान म्हणटा हो को जाणो कोय हाका कळ्ळें आनी तो जेजूक सोमीत यो म्हणटा तूं राजा म्हणटा तूं खरेंच क्रिस्त म्हणटा आनी त्या वेळार जेजू ताका आनी फुडें खबर दिता. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ताका पयले पाट मेळटा नातानियेलाक ताका म्हणटा कसलेंच भास्कोलपण नासलो खरो इस्रायलाकार हो. परतून म्हणटा कसलेंच भास्कोलपण नासलो खरो इस्रायलकार हो. कोणाक म्हणटा? नातानियेलाक म्हणटा. भाव भयणीनो, भास्कोलपण नासलो मनीस कोण? जो कोण जें उलयता आनी जें कोत्ता तोच मनीस भास्कोलपण नासलो मनीस. कितले फावट आमी तोंड उक्तें कोत्ता, आमी कितल्यो वस्तू उलयता. एके वाटेन आमी तोंडांतल्यान एक उलयता पूण कोत्ता दुसरें आमी केन्ना दुसरेंच आमी एक कोत्ता उलयता दुसरें. म्हणटच एक भास्कोलपण नासलेलो मनीस जावन आसा जो कितें उलयता आनी तो कोत्ता तेंच तें. आमच्यान येवंक जाता, आमच्यान शर्माव दिवंक जाता, देवाचें उतर सांगूंक जाता, अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, पूण आमी तें उतर पाळटां काय? आमी जें सांगता दुसऱ्यांक तें आमी कोत्ता काय? आनी जो कोण भास्कोलपण नासलो मनीस तो जावन आसा मनीस जो आपूण कितें उलयता आनी जो कितें कोत्ता तें बरोबर कोत्ता. म्हणजे कितें उलयला तो कोत्ता उलयता. म्हणटच हें आमी करपाक आमी कितें करूंक जाय भाव भयणीनो? आमी एक नवी रोसना जावंक जाय. आमकां जेजू जाय, आमकां जेजूचो आत्मो जाय. म्हणटच एक पाटी आमकां जेजूचो आत्मो मेवला जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता, जेजूक आमचो सोमी देव मानून आतां आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां देवाचें उतर आयकूंक जाता, देवाचें उतरची सोजमणी घेवंक जाता. वय आमी कितलीं जाणां आजून नवी रोसना जावंक नासतना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमकां कितलें आगोट लागता. आमी म्हणटा हें कितें उतर? पूण ज्या दिसा आमी एक नवी रोसना जाता, आतां देवाचें उतर आमी आयकता, उतराची सोजमणी मेवता. आनी जितलें आमी उतर आयकता, जितलें आमी आमच्या मनाची नडसणणी करता, जितलें आमचें चिंतप आमी बदलता, आतां आमचीं उतरां बदलतात, आमचीं उतरां आनी आमच्यो कोन्यो एक जातात. म्हणटच जें आमी उलयता तें आमी कोत्ता, जें आमी कोत्ता तें आमी उलयता. आनी हें फकत घडटा जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें जिवीत जियेता. आनी तेन्नाच की आमचें सगळें भास्कोलपण पयस जाता. आमी भास्कोलपण नासलेलीं मनशां जाता आनी खरेपणी देवाचे भुरग्या भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेता. हेच करपाक आयज भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर पोत्तून आयकुया, जेजूचे भावार धरून आमच्या मनाची नडसणणी करुया आनी उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडून हें करूंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.